वो 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 प्लेस खंयचो? वो वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट लोटले पडटा. दिस इज ही प्रॉपर्टी रहेजा दिलो ती. आतां हितून कचरो उडयलो केले सगळे केले म्हटल्यार कोणें इनिशिएट घेवना. पुलीस येयले सगळे केले. हो सलीम म्हणटा तेणें उडयलो हाडून विथ द एविडन्स. वी गॉट विथ देम विथ द एविडन्स. आयज सकयल उदो येता आख्खी ट्रे हे जायन उदो सेग्रिगेट जालें ना कांय ना तरी पूण ते सगळे उदकां मिक्स जायन सकयल वयता. सामकें राज म्हणजे सगळें उदक आहा तें सकयल व्हांवन जे लोक येवन थिंग सकयल न्हांवताय हेजी सगळे ज्यूस यू कॅन से ज्यूस तो देंवन सकयल वयता आनी लोक एन्जॉय जाता. बट दे डोंट नो द रियलिटी वॉट फॅक्ट वॉट इट इज. आतां हो ट्रेजर एस दवरलो आहा आमकां. हेजे कितले कंप्लेन केले काय केले आमगेले MLA खबर पासून खबर आहा हे जालो आहा ते सगळे म्हळ्यार MLA पासून कसली इनिशिएट घेयली ना. ही आमी MP पासून सांगिल्ली म्हळ्यार MP न्हय सांगिल्लें आपूण चोयतलो जालें तेज्या शिवाय कांय ना. आतां इलेक्शन बोगले पावले आमकां MP म्हळ्यार चोवंकूय ना खंय आहा तो. आज पडटो आमकां हेजी गार्बेज सारकी केन्ना इलेक्शन पावतरी तांकां पडटलें ही गार्बेज कितली. गोंयच्या भावांनो आनी भयणांनो हें जें दिश्टी पडटा हें एके तरेचें आमकां डिस्ट्रक्शन. उदक पिड्यार जाता सकयल झरी आहा ही एक वॅली. ह्या सुवातेर तुमकां झाडां दिश्टी पडटा. आमकां उदक व्हांवता तो आवाज आयकोंक येता म्हणजे बरेंच मोठें उदक वयता. आनीक ह्या गार्बेजींतल्यान जी घाण आहा ही सगळी घाण ह्या उदकांत वयता जेणे करून तरेतरेचीं दुयेंसां तयार जातात. ह्या दुयेंसांक आमकां फुडो करचो पडटा. ही गार्बेज ह्या सुवातेर कोण पावना अश्यो सुवातेर ही उडोवपाचो प्रयत्न जाला. जे गार्बेज कलेक्ट करता तेणी ती गार्बेज खंय उडोवची हेंवूय त्या सुवातेर जे कलेक्ट करता ते सुवाते वयल्यान तेणी तेंचे कडल्यान लुगार जाणून घेवप गरजेचो. फकत टेंडर घालून ही गार्बेज कलेक्ट करून आपणाक जाय ते सुवातेर उडोवप न्हू. हें आमचें सोबीत सुंदर गोंय. तुमकां झाडां दिश्टी पडटा केदी व्हडलीं झाडां आहा तीं आनीक ही व्हडली वॅली. दर एका गोंयकाराक दूख दिसतली पूण जे डिस्ट्रक्शन करपी आमचे लोक आहा तांकां कांयच दिसना. तांकां दिसता फकत पयसो आनी ह्या पयशाक लागून हें सगळें कितें घडटा. हें केन्नापण बंद जातलें काय? बंद जातलें जाल्यार हें कोण बंद करतलो? हें बंद जालें जाल्यार आमचें आरोग्य बरें उरतलें काय? आमी पिडामुक्त आमचें गोंय आसतलें काय? हेच प्रश्न दर एकल्यान जे राजकारणी ह्या इलेक्शनाच्या वेळार आमच्या मदें येतले तेन्ना तांकां विचारपाची गरज आसा. तांकां दाखोवपाक जाय त्यो वोटींग मागूं येता त्या दिसांनी घरांक येताय घरान लोकांक सांगूंक जाय बसून ते न्हू कितें जाता तें. तुमकां दिश्टी पडटा आसतले दोंगर ही झाडां ह्या दोंगरा वयलीं झाडां काबार केल्या. ही गार्बेज डंप केल्या तेज्या मातसो सायडीक आहा हांव. ही तुमकां वॅली दिश्टी पडटा. हे वॅलींतल्यान उदक व्हांवता. ह्या उदकाचो फ्लो बरोच व्हडलो आहा. तुमकां हांव ट्राय करता मातशें दाखोवपाक झूम करून दाखोवपाचो प्रयत्न करता. तुमकां दिश्टी पडटा आसतलें हें उदक व्हांवता ह्या वॅलींतलें आनी सकयल हें उदक लोक सारकें प्युअर उदक म्हणून हें झरीचें उदक म्हणून लोक न्हांवूंक येता.
पूण ह्या गार्बेजीचो जो रोस आहा तो ह्या उदकांत मिसळ जाता आनी हें सकयल वयता. हेजेर दर एका गोंयकारान विचार करपाची गरज आसा. हें असलें हें डिस्ट्रक्शन आमकां जाय. हें डिस्ट्रक्शना पासून आमी तर साल्वार जातले जाल्यार आमी कितें करपाची गरज आसा? आमच्या लोकप्रतिनिधींक घरा धाडपाची गरज आसा. लोकप्रतिनिधींक आमी रिप्लेस करपाची गरज आसा. हो प्रश्न जण एकल्यान आपआपणाच्या कोशयेसाक विचारचो. देव बरें.